फोंडा पालिकेचो अध्यक्ष रितेश नायकाचेर हाडिल्लो अविश्वास थाराव न्हयकारलो. अविश्वास थाराव हाडपी नगरसेवकांच्या बसकेत गैरहाजीर आशिल्लो. फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर उदरगतीच्या नदरेन जाता तितली कामां करून लोकांचो विश्वास जिखतलो असो रितेश नायकाचें म्हणणें. तशेंच ह्या थारावा वेळार फोंडा नगरपालिकेचो थळावो आमदार रवी नायक हाजीर आशिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयतारा उक्तावण जावपी मोपा विमानतळा वयल्यान इंडिगो कंपनीची दर दिसा 12 विमानां येतली. कंपनीन जारी केल्ल्या प्रसिद्धी पत्रांत ही म्हायती दिल्या. मोपा विमानतळाचे सप्तकाक इंडिगोची वट्ट 168 विमानां देंवतली अशें कंपनीन स्पश्ट केलां. GMR कंपनीच्या मोपा विमानतळाचें उक्तावण जाले उपरांत विमान सेवा 5 जानेवारी सावन सुरू जातली. विमान सेवा सुरू करपाची घोशणा करपी इंडिगो ही पयली एअरलायन कंपनी आसा. तशेंच मोपा विमानतळा सावन देशांतल्या 8 शारांक जोडपी विमानां सुरू जातली. इंडिगोची दाबोळेचेर लेगीत विमाना सेवा सुरू आसा. दाबोळेची सगळी विमानां पयली भशेन चालूच उरतली अशें कंपनीन नमूद केलां. आठ बंडखोर आमदारां आड काँग्रेसीन शुक्रारा अपात्रता याचिका दाखल केली. आड आमदारांच्या 2/3 विलिनीकरणाक काँग्रेसीन आव्हान दिलां. काँग्रेस आमदार कार्लोस फरेरा हांणी ही याचिका दाखल केल्या. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार याचिकादार आसा. राज्य जशें उदरगतीची पावलां मारीत आसा तशेंच कांय वाठारांनी बेकायदेशीरपणां नेटान सुरू आसा अशें म्हणपाक कसलीच हरकत ना. हालीं तर गोंयांत दिसा उजवाडा बेकायदेशीरपणां वेगान चालू आसात. हातूंत कोणाचो हात आसा काय ना हें लेगीत कळपाक कुस्तार जालां. गोपांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण वाळपय कोर्टाच्या फाटल्यान दिसा उजवाडा असले धंदे सुरू आसात. थळाव्या अधिकाऱ्यांक ह्या बेकायदेशीर जुगारा बद्दल कसलीच खबर ना होय. काय असले धंदे सुरू करून तरणाट्यांची जीण काळखान धुकलपाक सोदतात. ह्या प्रकरणात सरकारान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आजच्या आधुनीक काळात शेतां रोवप कमी जायत आसा. जायते तरणाटे भुरगे शेतां करून तांकां कसलोच फायदो जायना म्हूण हेर खाजगी कंपनींत कामाक वतात. देखून तरणाट्याक परतून शेतकामांत हाडपाक शेतकारांक मेळपी अनुदान वाडोवपाची मागणी सरकारा कडेन करतलो अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगलें. शुक्रारा वास्कोच्या बेलाबाय वाठारांतल्या शेतकारांक ट्रॅक्टर आनी पिकावळी खातीर लागपी खत वाटल्या उपरांत तो उलयतालो. वास्कोन हें एकूच पारंपारीक शेत उरलां पूण ह्या शेतान पावसांत उदक भरता देखून हे प्रश्न सुटावो करपाचो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या.
शुक्रारा आल्तीनच्या गॉडविन डिसिल्वा हांच्या खून प्रकरणात 15 वर्सां सडा बंदखणींतल्यान फरार आशिल्ल्या जॅक्सन दादेल हाका गुन्ह्या फाट्यान अस्तंत बंगालात अटक केल्या। संबंधीत आरोपी हो राजीव कश्यप अशें नाव घेवन बंगालच्या हॉटेलांत वेवस्थापक म्हूण काम करतालो। रस्ते कुशीक केबलांचें काम सुरू आशिल्ल्यान हरमल मांद्रे पारसे आनी आगरवाडा वाठारांतली येरादारी अडकून उरली। ह्या वचकर्प्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा। देखून थळाव्यांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या। केबलांच्या कामाक लागून घराघरांनी जावपी उदका पुरवणेचेर लेगीत परिणाम जावपाक लागला। तशेंच रस्त्याचेर जावपी येरादारी कोयणेचेर पुलिसांचें नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय आसा। देखून सरकारान बेगोबेग हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। बंगालच्या दर्या तयार जाल्ल्या मेंदोज चड प्रमाणात खर जाल्ल्यान बेरेस्तारा मध्यानराती हे वादळ चेन्नई सावन सुमार 500 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्लें। हे वादळ शुक्रारा 60 ते 75 किलोमीटर वेगान व्हांवपी वाऱ्यां सयत तामिळनाडू, पोंडिचेरी, आंध्र प्रदेश ह्या राज्यांतल्यान दर्या वेळेवयल्यान फुडें वतले। हाचो परिणाम गोंयाचेर जातलो। देखून 9 ते 14 डिसेंबर मेरेन गोंयचें वातावरण दमट आसपाची शक्यताय आसा। तशेंच कांय वाठारांत गडगडट सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। बेरेस्तारा राज्यसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनात वन्यजीव संरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2022 हाका मंजुरी दिली। ह्या विधेयकाच्या कायद्यान दुरुस्ती करून हातूंत संरक्षीत केल्ल्या चड प्रजातींचे आस्पाव करपाचो निर्णय घेतला। ह्या कायद्या खाला बंदिस्त हत्यांक धार्मीक तशेंच हेर कारणांक लागून एका जाग्यावयल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर व्हरपाक परवानगी मेळटली। संरक्षीत वाठारांचे तशेंच चरपाच्या सुवातींचे योग्य तरेन वेवस्थापन करप, ते भायर पिवपाच्या आनी घरगुती वापराक लागपी उदकाचो लेगीत योग्य रितीन वापर करप हाचोय आस्पाव ह्या कायद्यान जाता। गोंय एक पर्यटन हब म्हूण आंतरराष्ट्रीय पावड्यार फामाद आसा। ते प्रमाण गोंय हे आयुर्वेदा हब जावचे हे खातीर हांव वावुरतलों। तशेंच ह्या आयुर्वेद हॉस्पिटलान भायल्यान येवपी पर्यटकां खातीर 6 म्हयन्याचे अभ्यासक्रम आनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करतले अशें आस्वासन केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान दिलें। वट्ट 302 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या आयुष हॉस्पिटलाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। आयतारा 11 डिसेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी तुयेच्या ह्या आयुष हॉस्पिटलांचें उक्तावण जातलें अशें तांणी सांगलें।
भाजपा समारा गुजरातात नवे सरकार स्थापीत करतले दनपारां 2 वरांचेर राज्याचो मुख्यमंत्री सोपूत घेतलो. सोपूत सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृह अमित शाह हाजीर आसतले. गुजरातात भाजपाक मेळिल्लें जैत हें नव्या भारताच्या आकांक्षाचें प्रतिबिंब आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणटा. पक्षाक मेळिल्ले लोकांचो तेंको भारतांतल्या तरणाट्यांच्या विचार प्रक्रियेचें तशेंच गरीब, शोषीत, वंचीत, आदिवासी लोकांक सशक्त करपा खातीर भाजपाक दिल्लो भौसाचो आदार अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी गुजरातच्या जनतेक संबोधीत करतना म्हणलें. दिल्ली महापालिका वेंचणुकेत राज्यांतल्या आप सरकारान सत्तेचो गैरवापर केलो हाका लागून वेंचणुको जिखप आम आदमी पक्षाक शक्य जालें अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हणलें. दिल्ली महापालिका वेंचणुकेत आम आदमी पक्षान 250 सुवातींतल्यान 131 सुवातो जिखून पालिकेंतली भाजपाची 15 वर्सांची सत्ता सोंपयली. हे फाटभुंयेर मंत्री श्रीपाद नायकान आपली प्रतिक्रिया दिली. अकरा तारखेर प्रधानमंत्री गोंयांत मोपा विमानतळाचें उक्तावण करपा खातीर येता. मात त्या दिसा प्रधानमंत्री हांगा येतलो देखून पुराय महामार्ग तशेंच पणजेचे खुबशे रस्ते बंद दवरपाचे आसात. प्रधानमंत्री मोपा येतलो हेलिकॉप्टरान तसो दोना पावला आयुर्वेदा काँग्रेसी खातीर वतलो. हेलिकॉप्टरान वयतलो जाल्यार हे रस्ते बंद करून लोकांची धांदल कित्याक करतात असो प्रश्न हळदोणचो आमदार कार्लोस परेरान केला. प्रधानमंत्री जेन्ना स्वता दिल्लीत भोंवता तेन्ना लेगीत तो दिल्लीच्या लोकांची अशी गैरसोय करचो ना जाल्यार हांगा कित्याक अशें कार्लोस विचारता. म्हाळसा नारायणी देवळांतली उदरगतीची कामां ही पुरातत्व खात्या वतीन ना हरकत दाखलो घेवन जातली अशी माहिती पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. शुक्रारा श्री म्हाळसा नारायणी देवळांत चलपी कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. देवळाच्या ट्रस्टाची फुडली वाटचाल बरी जावपाची अशी इत्सा परगटायत सुभाषान खोस उक्तायली. आश्वे मांद्रे हांगा बिरेस्तारा भूमिका देवीची जात्रा जाली. ही जात्रा दत्त जयंतीच्या दुसऱ्या दिसा पाडव्याक जाता. भूमिका देवी ही मांद्रे गांवच्या 12 वांगड्यांची पयलो मान आशिल्ली देवी जावन आसा. ह्या जात्रेक दर वर्सा महाराष्ट्र, कारवारचे आनी हेर राज्यांतले लोक भक्तिभावान व्हडा प्रमाणांत भूमिका देवीचें दर्शन घेवपाक येतात.
हिमाचलाक देवभूमी म्हणटात आनी ह्याच देवभूमीन भाजपाक वेंचणुकेच्या निकालांतल्यान व्हडान आनी स्पश्टपणान संदेश दिला अशें मत काँग्रेसीचो खासदार आनंद शर्मा हाणें हिमाचल वेंचणुकेचो निकाल लागल्या उपरांत उक्तायलें. ज्या राज्यांतल्यान व्हडा प्रमाणांत तरणाटे लश्करांत वतात ताचो विचार करून तरी सरकारान अग्निवीर येवजण भायर मारपाक जाय, तशेंच पोरणी पेन्शन येवजण परतून हाडपाक जाय अशें मत शर्मान उक्तायलें. गुजरातच्या जनतेक भाजपान 52% मतां मेळोवन दिवन जैतिवंत केल्ले खातीर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी गुजरातच्या जनतेचे उपकार आटयले. तशेंच विरोधी पक्षांचेर टिका केली. आम आदमी पार्टी फकत दिल्ली पुरती मर्यादीत आसा हें गुजरातांतल्या जनतेन दाखोवन दिलें अशें फडणवीस म्हणटा. गुजरातांत भाजपाक स्पश्ट भोवमत मेळ्ळें, मात हिमाचल प्रदेशांत काँग्रेस पक्ष सत्तेर आयला. हिमाचलांतल्या वट्ट 68 जाग्यां मदीं काँग्रेसीन 40 जाग्यांचेर जैत मेळयले आनी भाजपा 25 जाग्यांचेर जिखली. जाल्यार 3 अपक्ष उमेदवार वेंचून आयल्यात. हिमाचल प्रदेशांत मेळयल्ल्या जैता उपरांत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी व्हडा प्रमाणांत खोस परगटायली. हे सरकार मेक इन इंडियाचेर लक्ष केंद्रीत करून आसा. आमी बऱ्याच भांडवल आनी इलेक्ट्रॉनिक गजाली खातीर चीनी वस्तूंचेर आदारून आसात अशें केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी राज्यसभेच्या शियाळी अधिवेशनात सांगलें. आपल्या देशा प्रती दुस्मानकाय आशिल्ल्या देशाचेर आमी कशे आदारून आसात हें आमी वळखप हें गरजेचें अशें गोयल म्हणटा. गोंयांत स्पिरिच्युअल ट्युरिझम हाडपाचो विचार आसा. देखून ते प्रमाण तंत्रगिन्यानाच्या आदारान कामाक सुरवात जाल्या. फुडल्या 4 ते 6 म्हयन्यां भितर ह्या पर्यटनाचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. गोंयांत येवपी दर एक पर्यटक हो फक्त इको ट्युरिझम हाका भुलून वता. तशेंच गोंयची खरी वळख ही दर्यावेळ पुरतीच मर्यादीत नासून परशुराम भूमी आनी सायबाच्या नांवान फामाद गोंयांत देवळां आनी इगर्जीचोय आस्पाव आसा हें लोकांक कळूंक जाय अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलें.
घर घर जल येवजणे खाला सरकारान 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाचें उतर दिल्लें, पूण सध्याची परिस्थिती पळयल्यार हें फकत वेंचणुके वेळार दिल्लें आश्वासन अशें दिसता. मांद्रे देसाई नगर वाठारांतल्या लोकांक कितलेशेच म्हयने जाले उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा. आदीं टँकरान तरी उदका पुरवण जाताली, पूण आतां तेंय मेळना. थळाव्यांक पयशे दिवन स्वता उदकाची वेवस्था करची पडटा. देखून सरकारान ह्या घडणुकेची गंभीरयान दखल घेवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. गोंयांत वेलनेस ट्युरिझमाचें केंद्र करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. 9व्या वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस परिशदेच्या उक्तावण वेळार मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ब्रेस्तारा ह्या सुवाळ्याचें उक्तावण जालें. आयुर्वेदा उपचार पद्दत जागतीक मळार भारताच्या उपचार पद्दतीचो प्रसार करता अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान सांगलें. टायरन गोपाचें दुकान मोडपाच्या प्रकरणात पुलिशेन वेर्णाचो पंचवांगडी अँथनी ब्रागांसा हाच्या आड गुन्यांव नोंद केलो. अँथनीन ताच्या जाग्यार वचून ताचे मालमत्तेचें लुकसाण केल्ल्याचें कागाळदारान कागाळीन म्हटलां. कागाळदाराच्या जाग्यान घुसून चिकन शॉप शेड मोडून 5 लाखांचें लुकसाण केल्ल्याचो ताचेर आरोप आसा. ताणें कागाळदाराच्या शेजारचे लांकडी मेज आनी कुलूपां मेळून 5,000चो म्हाल व्हेलो अशें कागाळींत म्हणलां. पुलीस फुडलो तपास करतात.